आज सकाळी हांगासर कळून सावेऱ्या म्हणटा थंय ह्या गांवान एक जो बिबटो आसा, एक बिबटो माडाचेर स्ट्रक जावन उरलेलो आसा आनी जेन्ना ह्या गांवच्या लोकांनी सकाळी ताका पळयलो की बिबटो वयर उरला म्हणून 6:30 सुमार ही गजाल आनी तेंच्यांनी इमिडिएट फॉरेस्ट टिमीक कळयलें, फोंडेच्यान फॉरेस्ट टीम येयली आनी तेंच्यांनी पळयलो जाल्यार तो बिबटो आजुनूय तसोच आसा. आतां जवळ जवळ दनपार जायतली पूण म्हाका दिसता फॉरेस्ट टिमी कडेन कसलीच अशी यंत्रणा ना की ताका रेस्क्यू करपा सारको आनी ते म्हणटा की ज्या पद्दतीन तो चडला तसोच तो आपुणूच सपोज जर लोकांची गर्दी नासतना आवाज नासतना तो आपुणूच देंवोन वयतलो म्हणून. हांव RFO फोंडा, म्हजें नांव दीपक तांडे. सो सकाळी अरावंड 8 o'clock म्हाका कॉल आयलो की एक सावयवेऱ्या कुर्णान बिबटो माडार चडला म्हणून. माडार वचून कवळ्यान बसला. सो अकॉर्डिंगली हांवें इमिजिएट म्हाज्या स्टाफांक इन्फॉर्मेशन दिलें आनी ताबडतोब आमी जाग्यार पावले. जाल्यार सद्या सिच्युएशन अशें आहा की तो कवळ्यान रावला आनी डे टायम जाल्ल्या कारणान हो बिबटो लेपर्ड तो नॉक्टर्नल. सो डे टायमाक खूब कमी चान्सीस आहा की तो आपले आपूण देंवन सकयल देंवतलो म्हणून. आमी ट्राय करता पण माड आसल्या कारणान आमकां आनीक दुसरें कितें रेस्क्यू एक्टिविटी करपाक मेळना. जेणे करून आतां आमी हांगा वेट करतले आनी रात जायसर पळयतले कशें कितें सिच्युएशन आनी आमी जाता तितले प्रयत्न करतले रेस्क्यू करपाक. आतां पब्लीक सेफ्टी खातीर कितें उपाय आहा तुमचो? पब्लीक सेफ्टीक आमी ऑलरेडी पुलिसांक कळयल्लें आहा आनी आमचो स्टाफूय आनीक आतां येवपाक आहा. सो पब्लिकांक हांव एक रिक्वेस्ट करता की तुमी ह्या वाठारान मातशें ताका डिस्टर्ब करचो न्हू, जेणे करून तो आपल्या आपुणूच देंवन रानान वचचो. कितलो एजीचो आसतलो हो एज अरावंड 2 ते 3 वर्सां. कब न्ही तो? ना फूल ग्रोन मॅच्युअर्ड आहा तो. मेल का फिमेल असेल? ना ते आतां सद्या कळोवंक शकना कित्याक तो हायटीर आहा. सो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू आयडेंटिफाय. सो ताका वयर आसतना तो रेस्क्यू करपाक डिफिकल्ट म्हणटा. हय तशें कारण माड जाल्ल्या कारणान आनी हांगा तशे चान्सीस कांय ना. ताका दुसरे पर्याय बी आसपाक जाय तसो ना. ट्रँक्युलायज करपाकूय तसो उपाय ना. सो आमी जाता तितले पळयतले आतां तो आपल्या आपुणूच देंवता काय कितें. नाल्यार हांवें ऑलरेडी आमचे सिनियर ऑफिसर आहा DCF तांकां कळयल्लें आहा. सो आतां आमी तो फुडलो प्रोग्राम चॉकआउट करतले कशें कितें करपाचें तें. आतां एक 2-3 वरां पळयतले कशें सिच्युएशन आहा तें, त्यानुसार फुडली आमी कारवाई करतले. डे लायट विजन मातशें कमी आसा तेंचे, रात्रीच्या बरें आसता. हय नॉक्टर्नल आसल्या कारणान दिसाचे ते चडशे रेस्ट करता, दिसाचे भायर सरना कित्याक उजवाड तांकां सहन जायना. सो ते चडशे हे एनिमल्स आहा ते रातचेच भायर सरता, शिकार करता किंवा उदकाक लागून भायर सरता. सो आमी जाता तितले रातचेच तांकां रेस्क्यू करपाचो प्रयत्न करतले. आतां वयर इगल बिगल तेंकां हें करतालो पळय. हय ते आतां ते घार आसा ती ताजे हांगा खंय तरी लागच्या परिसरान घरटे आसतले. सो ते आपल्या घरटे प्रोटेक्ट करच्या दृश्टीन ते वयर घेवटे मारता आनी ताका मातशें डिस्टर्ब करता. पण तो व्हडलोसो फरक पडना. हय मोस्ट कारण ही व्हॅली जाता आनी हांगा नॅचरल वॉटर खूब आहा, वॉटर सोर्स. सो तो रेगुलरली म्हाका दिसता उदकाक येता असो म्हाका दिसता. पण हो आतां माडार चडपाक कारण की ताज्या फाटल्यान पेटे खूब लागले. सो पेट्याच्या भियोन ताणें माडार जंप मारली आनी वचून रावला आनी उजवडल्या कारणान मागीर ताका उपाय ना जालो सकयल देंवपाक. कितले सुमार इन्सिडंट जालो? हो एक्चुली आमकां सकाळी हांगचो लोकल रावपी रेजिडंट्स अशोक सावयकर ताणें आमकां इन्फॉर्मेशन दिलें की ताणें जवळ जवळ 8 सुमार पळयल्लें. तें पळयतकीच आमकां इमिजिएट कॉल करून सांगलें अशें अशें आहा. हो जो आतां बिबटो येयला पळय हो खंय हांगसर कितें म्हणटा एरिया? कुळणवाडा सावय गांव कुळणवाडा. कितल्या सुमार घटना घडली? ही घटना 2:15 घडली. ही 2:15 म्हजे चलयेन ताका पळयलो चडटाना. ताजे पयलीं केन्ना घडलेली ती सांगूंक शकना. तो माडार पावलो वयर? हय माडार तो मोस्टली 10 मीटर आसतना चलयेन पळयलो चडटा तो. तेन्नाच आमकां तो बिबटो म्हणून कळ्ळो. पूण कुत्रे फाटी लागले तेज्या? कुत्र्या फाटी लागले. सो सादारण सो हांगासर हेच्या पयलीं बिबटो बीन येतालो केन्ना आयकूं ना. आयिल्लो तो सोडून दी केन्ना आयकूय बीन ना. तुमकां सांगिल्ल्या प्रमाणे हाजे पयलीं 80 वर्सां पयलीं
गोरवांक बांदतना तिने एका वाघाच्या पेट्याक बांदलेलो. हां ती म्हाका खबर ना, ती बापायन सांगिल्ली गजाल. कळ्ळें. जाल्यार ही सत्य घटना म्हणजे आज आमी पळयली आनी आज आमी आयकली. सो आतां कितें देंवोवपाक लागून म्हाका दिसता फॉरेस्ट बीन हांगासर आसा सगळें. आमी सकाळीं तांकां कॉल केल्ले, कारण कितें आसा कसलीय गजाल पयलो स्टेप बाय स्टेप वचपाचें. हां फाल्यां कितें आसा आमकां तुमी सांगूं ना कशें कितें जालें कशें हें आनी जावं नाका म्हणून तांच्यानी पयलीं इन्फॉर्म आमी आमच्या साहेबांक इन्फॉर्म केलें. तुमचो अंदाज कितें म्हाका दिसता देंवोन वचलो अशें म्हणटा तुमी काय कशें कितें? म्हाका दिसता कारण ताका आनी पर्याय ना, कारण हाजे वयल्यान तेणी वचूंक जाय आनी ताका सपोर्ट कांय ना. आनी खंय ताका झाड तेकून ना, कांय ना कांय ना कांय ना. मागीर सावरीच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.